Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. हांवें सजेशन कितें केलें की देशाचे हेल्थ मिनिस्टराक आमचे श्री मनसुख मांडवियाची की आमच्या राज्यात आमी SOPs दवरल्या त्याच बरोबर आमी एक सेंट्रलायज्ड एक SOPs केंद्र सरकारान दिवपाची गरज आसा. केंद्र सरकार आनी तेंचे एक्सपर्ट्स घेवन एक जनरल अशे SOP आनी गायडलायन्स एक स्ट्रिंजंट गायडलायन्स आयजच्या दिसा दिवपाची गरज आसा. पण म्हाका तरी दिसता की आतां आमकां आनी स्ट्रिक्ट रावचें पडटलें कारण इलेक्शन राज्य आहा काय 5-4-5 ते केंद्र सरकार आमकां डायरेक्शन योग्य दितले. केंद्र सरकारच्या डायरेक्शनच्या अनुसार आमी पावलां आमी घेवन इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. मुरगांवा आयिल्ल्या क्रुजाचेर केशी सापडल्यो. क्रुजार 2-1000 लोक आतां क्रुजावेल्या सगळ्यांचे टेस्टिंग. आतां आयज सकाळी आनी एक गोश्ट जाली ती कॅडिला काय कोडिला काय कोरेला काय कितें म्हाका शब्द ना ते खबर ना ती बोट ती आहा ती ट्युरिस्ट मुंबय गोवा ही येता ते 2000 पॅसेंजर आशिल्ले तेजेंतले काही केसीस ते काही केसीस कोविडाचे आयले म्हणून आयज ते टोटल ताका डॉक करपाक दिवंक ना आनी ती बोट थंय तांकां आमी सांगल्या की तुमी तेंचे कनेक्शन SMRC कडेन आहा तुमी तुमचे सगळे पॅसेंजराक टेस्ट करून मागीरूच तांकां डॉक करून पॅसेंजराक भायर सोडूंक जाय. एज पर SOP तेंच्यांनी आतां कलेक्टर पोर्ट हेल्थ ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आणि पोर्टाचे सगळ्या ऑथॉरिटीन मेळून लास्टाक आतां डिसिजन घेतला की बोट बर्ताक हाडटा आणि फर्स्ट थिंग तो जो पॅसेंजर आसा क्रू आसा सॉरी जो कोवीड पॉझिटिव्ह जाला ताका आमी देंव वयतले तेची अरेंजमेंट केल्ली आसा एज पर लोकल स्टेट गव्हर्मेंट SOP फॉर द कोवीड ताका आमी हॉस्पिटलान एडमीट करतले आणि बाकीचे जे सगळे टोटल क्रू आणि पॅसेंजर मेळून 2017 लोक बोटीचेर आसात. गव्हर्मेंटाच्या इन्फॉर्मेशना आणि इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे सगळ्यांचे आमी कोविड टेस्ट करतले RT-PCR टेस्ट करतले त्याच्या खातीर आमी हॉस्पिटला कडेन अरेंजमेंट केल्ले आसा. तेंची मेडिकल टीम आतां येतात एक 15-20 जण येतले ते बोटीचेर पयलीं चडटले विथ ऑल SOP कोविड कीट आमचे कितें म्हणटा ते PPE कीट घालून बी सगळे प्रिकॉशन घेवन ते चडटले आणि ते सगळे जे बोटीर सगळे 2017 जण आसात तेंची सगळ्यांची टेस्ट करतले आणि त्याचा रिपोर्ट RT-PCRचा रिपोर्ट जेन्ना सगळ्यांचो नेगेटिव्ह येतलो त्याच्या उपरांत मागीर डिसिजन घेतले की ते इनवर्ड आउटवर्ड पॅसेंजराचे आणि क्रुवांचे कितें करतले. फाटल्या 2 ल्हारांच्या अणभवाचेर आतां तिसरे ल्हार आयल्यार खंय सहज फुडो करपाची तयारी. हे फावट खंय कसलीच कोफुसावा जावची ना. ओमिक्रोनाचे टेस्टिंग आहा म्हणटा पळय जे जमीन हें जाय ते केन्ना पर्यंत आमकां मेळपाक शकता. आमकां जे USAID आनी JPEGO जे म्हाजी चर्चा जाल्या फुडल्या 15 दिसान आमकां गावूंक जाय. आतां आमकां एकूच आमकां चॅलेंज आहा हो कर वाडत वचपाचें ना हेका कसो टेपर करपाचो आनी फ्लॅटन करपाचो हेजेर आमचें काम चालू. आमचे पुराय टीम रेडी आसा आनी फुडल्या 3-4 दिसां भितर हे 72,000 स्टुडंट्स वॅक्सिनेट जातले. आयज आमचे कडेन 2 वर्सांचो अनुभव आहा त्या वर्साचो अनुभव आमी तेजो अनुभव आतां आमी इम्प्लिमेंट करूं शकता. आमकां भरपूर अनुभव गावला आनी म्हाका तरी दिसता की हे फावट खंयच कन्फ्युजन जावपाक आमी दिवचे ना आनी जावंक ना कन्फ्युजन कांयच जावचें ना. एक्सपर्ट समितीन केल्ल्या सुचोवण्याचेर सोमारा टास्क फोर्साची बसका जाता. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण नायट कर्फ्यू 12वी मेरेन शाळा बंद पब्लीक सुवातीचेर 50% कॅपॅसिटी सारकेल्ले रिस्ट्रिक्शन्स चालीक लावंक शकतात. हॉस्पिटलांची तयारी तशेंच भुरग्यांच्या वॅक्सिनेशनाचेर विशय बसकेन येतलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुकाराम मराठे.